मागीर आतां व्हड जाता आमकां पयशे जाय इनकम जाय आमी सुसेगा रावपा देखून दिनाय आतां आंटी आमी हें बांद म्हणलें आंटीन हें म्हज्या नांवान केल्लें कित्याक आमी हें बाबा पाद्री जावपा जाय म्हणून आमी पयशे म्हाका आतां बंद करपा लायलें म्हूण हें बंद केलां आमी वास येता हें येता तें म्हाका बंद आतां कित्याक म्हणून नो पेरंट्स दे हॅव आनी फ्रॉम ल्हानसून तांकां हांव चयता भुरगेपणीसून कित्याक तेंगे शामायन तेंगे बील पेपर घराचें आनी मुको दिलोलें मुको हँड ओवर केलो आनी आपणाक कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक चोय म्हूण सांगलोलें सो आतां हे भुरगीं व्हड जाले तेंकां एक्सपेंडिचराक कितें जालें पयशे डेस्पेज आहा म्हूण हांवें फाटीं एक लायसन्स काडलें म्हज्यान तें व्हडलें भुरगें भावा नांवार काडूंक जातालें तो पाद्री जाता म्हण तेंच्या नांवान काडनासलें हें भुरगें काडलोलें आनी आतां आमी चिकन शॉप स्टार्ट केलें सो आमी शेड आहा ती टेम्पररी शेड म्हणलेली कांय इल्लिगल कांय केलो ना लायसन्स आहलोलें सगलें हे पंचान कोण कंप्लेन घायल म्हणपा लागले आनी तेगे एजी लागून हें केलें म्हूण 5 तारीख काडून नोटीस लायला रिवोक केलें म्हूण तारीख 2 दीस जाले तो कामदारा हीन धमकायता कोण काम करता ताका हीन धमकायता आनी ताका धमकी दिता मारतो म्हूण काल हांवें सांगितलें त्या कामदारा तो येना कामाक बंद दवरलें आनी काल इवनींग अचानक 6 वरांचेर हांव घराको बसलो जाल्यार आवाज ढोकून आवाज येयलो म्हूण चौका येयल्या हिंग वेल्डिंग मनीस आहाय कटर आहाय आनी पायप कातरलो ते सायडीक कातरलो हे सायडीक कातता तेन्ना हांव पावलें हांव पावोन तांकां विचारलें तुमी कितें कोता आपूण पंच आपणाक कितें जाता तें करूंक जाय तुका जाय तें कर म्हणपा लागलो